छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। मी आज हांगा छत्रपती शिवाजी महाराज चौक आयज आमी शिवराज्याभिषेक दिनाच्या निमतान आयज सगळ्याक शिवाजी महाराजाक अभिवादन करपाक आयज आमी हांगा सगळे एकत्रीत जाल्ले। जशें जाणा आसतलें रायगडाचेर आयज भव्य अशी एक कार्यक्रम जाता आनी आमी वार्षिक ह्या दिसाक जो दीस एक वैशिश्ट्य घेवन येता आमच्या हिंदू धर्मा खातीर आनी आमच्या आमी जेन्ना आमचे हिंदू धर्माचे उलयता तेजे खातीर एक मोठो सण। कारण ज्या दिसा छत्रपती शिवाजी महाराजान राज्याभिषेक केल्लो तो दीस एक हिंदू लोकां खातीर एक उर्जा घेवन येता असो दीस आसा। त्या दिसाचे निमतान आयज आमी अभिवादन करपाक आयज आमी हांगा सगळे शिवप्रेमी हाजीर आशिल्ले। ह्या दिवसाच्या निमतान हांव सगळे गोंयकाराक आनी शिवप्रेमीक खूब खूब शुभेच्छा दिता। आनी एक सांगून सोदता, जेन्ना आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाचे विचाराचे बद्दल उलयता जशें इतिहास आमकां सांगता, इतिहास आमकां हें सांगतालो की भारत देशान जेन्ना आमी अखंड भारत देश आशिल्लो तेन्ना मुघल जावं नाजाल्यार बाकीचे फॉरेन इन्वेडर्स जे आशिल्ले ज्यांनी भारताचेर हल्लो केल्लो आनी तेन्ना भारतान ही मुघल एम्पायर जी आशिल्ली ती एक खंय तरी प्रामुख्यान हिंदू समाजाक खंय तरी बांदून दवरपाची, तांकां खंय तरी दबावा खाली दवरपाचो यत्न त्या मुघल डायनेस्टीचो आशिल्लो। पूण तातूंत भितर आमचे जे आमी आराध्य दैवत म्हणटा ज्यांनी स्वराज्याची संकल्पना ह्या भारतान योजली आनी त्या संकल्पनेंतल्यान आयज आमचो हो स्वराज्य आमी हिंदुस्तान म्हणटा जो भारत देश म्हणटा हो मुक्त करपाक हे ज्या गुलामींतल्यान जे आमी आमचे पुर्वज आशिल्ले नाल्यार आमचे त्या टायमा वयले जे सेनानी आशिल्ले तांकां खंय तरी एक वाट दाखोवपाक लागून छत्रपती शिवाजी महाराज आनी ताचे नंतर तांचे पुत्र संभाजी महाराजान जे केले हे आज पर्यंत आमी आमचो इतिहास आमी पळयता आनी आयज आमी तांकां धन्यवाद करता। कारण जेन्ना मुघलांचो हो टेरर जो म्हणटा जो भारताचेर आशिल्लो जे तेंच्यांनी इन्वेड केल्ले भारताक आनी दिल्लीचो तख्त धरून महाराष्ट्रान गोंयान पर्यंत हाजो एक हे आशिल्लो दरार आशिल्लो। पूण त्या दरारांतल्यान भायर काडपाचें कोणी काम केलें जाल्यार आमचे स्वराज्य रक्षक आनी आमी आराध्य दैवत म्हणटा ते छत्रपती शिवाजी महाराजान तांणी आमकां स्वप्न दाखयलें की स्वराज्य हें आमकां मेळपाक शकता आनी मेळपाक जाय आनी तेंच्यांनी हो लढो दिवन आयज आमी ज्या देशान रावता ज्या आमी पारंपारीक रित्याक आमी एक हिंदू समाज म्हणून आयज आमी वावरता ते ही सगळी देण आसा ती छत्रपती शिवाजी महाराजांची आसा। आनी ताज्या नंतर छत्रपती शिवाजी महाराजान मुघलांचो जो काळ आशिल्लो जो आमकां स्वराज्य मेळोवन दिलो आनी तेजे नंतर त्याच समाजाक बाकीचे हेर 27 पंगड म्हणटा आमी 27 पंगड जावं बाकीचे सगळे जाती धर्माचे लोकांक घेवन स्वराज्य निर्मिती केली आनी तेजे नंतर आयज आमी पळयता भारतान जी डेमोक्रेसी चल्ल्या ही म्हाका दिसता खंय तरी त्या संकल्पनेंतल्यान आयिल्लो हो आमची डेमोक्रेसी आसा। आनी आयज आमी एक सेक्युलर देश म्हणून आमी एकमेका कडेन वावरतात आनी सगळे हिंदू धर्म म्हणजे हिंदू जावं बाकीचे सगळे धर्माचे लोकांक बरोबर घेवन आमी ह्या देशाची प्रगती करता। पूण जेन्ना आशिल्ले पूण एक जे स्वप्न शिवाजी महाराजान पळयल्लें की हे सगळे काबार करून आमी स्वराज्य मेळोवपाक शकता, जी गुलामी आसा ती गुलामी काबार करून आमी खंय तरी एक बरो काळ आमी देशाक दिवपाक शकता, आमच्या भारताक दिवपाक शकता हे स्वप्न शिवाजी महाराजान पळयल्लें आनी त्या स्वप्नाच्या हितूंतल्यान आमी आयज हो देश आमी आयज प्रगती कडेन वता। आमी आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी यांचे विकसीत भारत 2047 हेजे स्वप्न आमी आयज पळयता। हेजे श्रेय खंय नाल्यार खंय आमचे त्या काळचे आराध्य दैवत आनी आमचे हिंदू धर्माचे जनजागृत अशें म्हणटा तशें लडाखू आनी वीर सेनानी म्हणटा तशें छत्रपती शिवाजी महाराजाक आयज आमी आर्गां ओंपपाक आमी हांगा हाजीर आसा। परत एकदा ह्या राज्याभिषेक दिसाची सगळ्या भोंवडीत करपी देव बरें।